20 तारखेक सुरू जावपी ह्या महोत्सवाचे उक्तावण विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंग राणे हांचे हस्तुकी जातले। तशेंच ह्या वेळार केपेचे आमदार आनी गोमंतक धनगर समाजोन्नती मंडळाचे अध्यक्ष बाबू कवळेकार आनी हेर मानेस्त उपस्थित रावतले अशी माहिती संघाचे अध्यक्ष बी.डी. मोटे हांणी दिल्या। 70 भागांत धनगर समाज रावता आनी तेंचे संघटन आनी तेंचो विकास ह्या दोन दृष्टिकोनांसून 1990 सालान जी आमची गोवा धनगर समाज सेवा संघ 70 ही संघटना स्थापन केली आनी ह्या वर्सा तो ते संघटनेचो 25वा वर्धापन दिन युरोपीय महोत्सव वर्धापन दिन आमी साजरो करपाचो संकल्प केला। 20 डिसेंबर आनी 21 डिसेंबर ह्या 2 दिसा साजरो जाता बैपाल धनगरवाडा प्राथमीक शाळाच्या प्रांगणात। कार्यक्रमाक 20 तारखेक उद्घाटन सत्र जातले सकाळी 11 वरांचेर। तेका माननीय मुख्य आमचे विरोधी पक्ष नेते पर्याय मतदारसंघाचे आमदार श्री प्रतापसिंग रावजी राणे हे उद्घाटक आसतले। त्याच प्रमाणे आमचे केपे मतदारसंघाचे आमदार आनी धनगर समाजाचे नेते चंद्रकांत बाबू कवळेकर हे खास निमंत्रित आनी इतर मान्यवरांपैकी वाळपाचे नगराध्यक्ष रामदास शिरोडकर आनी जिल्हा पंचायत सदस्य व इतर। ह्याच दिसा धनगरी लोक संस्कृतीचेर कार्यावळ जाले उपरांत वेगवेगळ्या मळार योगदान केल्ल्या मानेस्तांचो मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांचे हस्तुकी भोवमान करतले अशें तांणी सांगलां। तशेंच 21 तारखेक समाज वावुरपी आनी पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकार हांचे चर्चासत्र आनी उपरांत सांस्कृतीक कार्यावळी जातल्यो अशें मोटे हांणी मुखार सांगलां। त्या सत्कार सत्राक माननीय मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे उपस्थित रावतले। पहिल्या दिसा माननीय जे समाज संशोधक म्हणा, इतिहास संशोधक म्हणा, पर्यावरण प्रेमी म्हणा राजेंद्र केरकर यांचे चर्चासत्र आसतले समाजाच्या विशयाचेर। समाज धनगर समाज आनी शिक्षणीक प्रगती ह्या विशयाचेर तेंचे चर्चासत्र दवरलेले आसा। इतर क्षेत्रांत डिप्लोमा डिग्री ज्यांनी घेतल्या त्या सगळ्या भुरग्यांक एका व्यासपीठार हाडपाचो आमचो इच्छा आसा, तेंचो सत्कार करतले। त्याच प्रमाणे जे धनगर समाजाचे जाणटे कलाकार आसात, जे कलाकाराचे योगदान समाजाक तेंच्यांनी आज पर्यंत दिला, त्या कलाकारांचो थोडो आमी संस्थेतर्फे उडास करून तेंचो सन्मान करपाचो केला। आरडीएक्स खातीर वाळपयच्यान दिनेश करपे।